शिक्षा घेवपाची जावं शिक्षण घेवपाचें अशें आमचे यूथ चिंततात भायर. कारण आमी म्हणटा की हे यूथ आनी न्यू जनरेशन आहा हेंच्यांनी गोवा फुडें व्हरचें, तेंचे लिडर जावचे. पण आयज जर असेंब्लीन पळयल्यार म्हाका दिसना की हे असले यूथ हांकां बरे यूथ नाका अशें दिसता. कारण हांकां हे अशेंच करपाचें आसा जे ऑलरेडी थंय इलेक्टेड आयल्यात आनी जे सिनियर लिडर आहा जर अशी वागणूक करतात जाल्यार हाका कितें सांगपाचें कळना. जेन्ना सेम विश्वजीत राणे काँग्रेसीन आहलो तेन्ना ताचो बिहेवियर लोकां पुरतो आहलो, लोकांच्या कल्याणा खातीर आहलो, काम करतालो तो, सगळ्या पर्यंत काम करतालो. पूण थंय गेल्या बरोबर हेका कसले बालगडू हेंच्या बीजेपी संघटनान दिला पळय तें कांय कळना. कारण पयर तेंचो प्रेसिडेंट आयल्लो तेणी सांगले तेच्या टायमार तेणी उलयले की मायनिंगाचो स्कॅम आनी हे ते बरयले. तेच्या उपरांत तुमच्या पत्रकारान तांकां क्वेश्चन केलो की अशें कोणी लेटर बरोवन दिलें म्हणून. आनी दामू नायकान तेन्ना सांगलें की आमी सरकाराचो घटक न्हू, आमी संघटना चलयता. अरे बाबा हांव परत सांगता, तुमी संघटना चलोवपीच मनीस, तुमकां सरकार चलोवंक जायना, तुमकां न्यू लिडर क्रिएट करूंक जायना म्हणून हे भाड्याचे तुमी हाडून भरल्यात थंयसर. आनी तांकां संघटनाचे बालगडू म्हणा आनी कसलो डोस दिता तो खबर ना. त्या खातीर तेंचे स्प्लिट ऑफ टर्म जाता, त्या खातीर तेंचे खंयच्या खंय उलयन वतात, लोकांचे प्रतिनिधी कशें काम करिनात. म्हणून ही जी संघटना आसा, हे जे बालगडू तेंच्यांनी दिला पळय बाकीचे हांकां, तेच्या पासून लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा. आमी पळयता की खुबशी गजाली हे तेंच्यांनी संघटनान कॅप्चर केल्ले आहा. आता जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला पळय, थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला, म्हाका दिसना की थर्ड डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटा खातीर केला, लोकां खातीर केला म्हणून. थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला बरें आसा, पण काल आमी पळयला की थंयसर लँड फिलिंग जाल्ले कळ्ळें. लँड फिलिंग नाका म्हणून आमच्या ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीच्यांनी लोकांनी वचून थंय ते स्टॉप केल्या. असो प्रश्न पडटा की जे हेंचे भाग करपाचे कितें बरें म्हणून लोकांक दाखयता डेव्हलपमेंट, थंयसर हेंचे खंय तरी छुपा अजेंडा आसता. थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला तो जंगलां कापून गोंया विकपाचें केला काय कितें. कारण हे दोनूय आतां डिस्ट्रिक्टान बोवाळ जावपाक लागला. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल्या बरोबर थंयसर आनी कितें तरी नवें उत्पन्न तयार जातलें म्हणून अशें दिसता. क्वेश्चन हो मार्क वयता, क्वेश्चन मार्क. सेकंड थिंग, ही जी संघटना जो दामू नायक आनी तेची बीजेपी उलयता, ही संघटना आतां फक्त पॉलिटिकल पार्टी आनी बाकीचे हितून उरूंक ना, लिडरांच्या हितून उरूंक ना. ही संघटना देवळांनी गेल्ली आसा. आयज आमी पळयता की देवळान सुद्धा जे महाजन आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी फूट घातलेली आहा. तुमी काडूंक काय मंगेश्वर देवळा कडेन तेंच्यांनी परत फर्स्ट टायम जात्राचे हेचेर तेंच्यांनी 2 भाग केले कळ्ळें. बाकीच्या देवळांनी महाजनाची पळय पयलीं अशे झगडे महाजनाचे जावं हेचे जायनासले देवळांनी. आतां तेंचे जे संघटनात्मक जे आमी कितें म्हणया, पयलीं खबर आहा तुमकां न्हू, पयलीं जेन्ना राजा बी आसताले तेंच्या कडेन राजदूत म्हणून आसताले. आनी ते राजदूत आसताले पळय ते दुसऱ्या राजा कडेन जावं कितें वायट जाता, जावं झगडी जावपाक लढाई जाल्यार शांतीचो प्रस्ताव घेवन वयताले आनी ते खंय तरी मिटोवपाची तयारी करताले, जावं एक बरो संदेश घेवन वयताले. पण आयज ज्या संघटनान अशे हेंचे राजदूत संघटनात्मक राजदूत न्हय खो घालपाक जे आमचे सगळे राजकारणी आहा, जे आमचे देवळांनी हे आसात, जावं बाकीच्या हितून जे ग्रुप्स आहात, जावं तुमी म्हणा महाजन म्हणा आनी कितें म्हणा, तितून सुद्धा हेंच्यांनी खंय तरी आयज संघटनाच्या थ्रू हेंच्यांनी फूट घातलेली आसा. आयज ओबीसीचेच पळया 2 भाग केल्ले. महाराष्ट्रान पॉलिटिकल पार्टी म्हणा आनी खंय म्हणा हेंच्यांनी फक्त हेंकां ऑपोजिशन नाका. आनी हे जे तेंचे राजदूत आसा पळय हे बरें काम करपाक ना. हे राजदूत आसा पळय ते तेंचे स्पाय म्हणा ते तेंचे लोकांच्या भितून फूट घालपाची आसा. आयज आमी असेंब्लीन पळयता की
जर असेंब्लीन डिबेट पयली जाताले तेन्ना युथांक बाकीच्यांक दिसताले की अरे आमी आपूण केन्ना असो जावपाचो लिडर गोंयाक सो करपाचें अशें दिसतालें. पण आयचे युथांक दिसता की अशी जी जे प्रश्न जे रुलींग पार्टी आसा तांकां अशें दिसता की आमकां आमच्या फुडें कोण ना, आमकां ऑपोजिशन नाका. आनी त्या तरेन जी भाशा चलता, जी जी हो विश्वजीत राणेन केल्या आनी बाकीचे जे करतात तांकां म्हाका दिसता तांकां पळोवन हे यूथ प्रेरीत जातले काय कितें. आनी अशे लिडर आमकां ह्या गोंयच्या सर्व करपाक अशें जाय काय कितें. जशें विश्वजीत राणे आनी ताका हो प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आहा, जो हेड थंयसर आहा, तो हाका साथ दिता काय कितें. कारण ही जी एरोगन्स, ही जी विश्वजिताची वृत्ती ही आमी खंयसर हॉस्पिटलान पयल्या, बाकीच्या हितून पयल्या. अशें म्हणजे एरोगन्स करपाक तूं कितें करता. हे जे लिडर्स जे काँग्रेसीसून थंय गेल्ले बरे शिकोन बरे लिडर जावन गोंयांनी ताका काँग्रेसा खातीर काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी खातीर तांकां निवडून दिल्ले ते आयज थंय गेले कारणां खातीर. आनी ते हे शिकतात. आनी अशा तरेन तुमी गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता विश्वजीत राणे जावं आमचो तेंचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हे जे तरेन जे षडयंत्र लडयतात, तो षडयंत्र करतात, ते कोणाक खुश करपाक. एक तुमच्या सेंट्रल लिडरांक खुश करतात काय आनी कोणाक करतात हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो आसा. क्वेश्चन कितें आहा तुम्ही विश्वजीत राणेचो इश्यू घेतलो न्ही, सो ते जाल्ले असेंब्ली आतां न्यू बजेट सेशन आतां घेवपाचें आहा तेजेर सुद्दां अनाउन्समेंट जालो. इतलो डिले कित्याक जालो तुमकां हो इश्यू घेवपाक? पळय एज अ पार्टी डिले जावना. खूब जाणांनी केन्ना केन्ना कितें जाता न्हू, रिएक्शन दिलें काय ना मागीर तें सोंपता. तेच्या उपरांत खुबशे पत्रकारांनी आनी जे कोण लायक मायंडेड आसा पळय तेंच्यांनी हेचेर आनी तुमच्या रिपोर्टरांनी खुबशे कमेंट्स आनी दिल्लेले आसा. आमी तेकाय रावले. तुमचे पार्टीचे पार्टी प्रेसिडेंटान दिला तेजेर. ते एक्टिविस्टांनी इश्यू रेज केलो तेच्या उपरांत दिला. ना पार्टी दिला न्हू. कितें जाता थोडे गजाली रावचे पडटा. रावल्या उपरांत कितें जाता बाकीच्या कडल्यान येवंक जाय न्हू. नाल्यार म्हणटात ते मागीर पॉलिटिकल इश्यूज म्हणटा. बरें दिसता की एक्टिविस्ट आयज उलयले, थोडे पत्रकार उलयले, तेचो रिएक्शन लोकां पर्यंत पावता. आनी ह्या रिएक्शना खातीर हांवूय त्या खातीर रावलो. त्या खातीर म्हाका दिसतालें की ते दुसऱ्या दिसा दिवपाचें. हांव रावलो कित्याक जेन्ना जेन्ना लोकां कडल्यान रिएक्शनां येता नाल्यार म्हणटात ते कितें हो ऑपोजिशनाचो मरे प्रश्न कितें जालें अशें म्हणून तो खंय तरी लिपोन वयता. तो लिपोन वचूंक जायनासलो म्हणून हांव रावलो. हांवें हे लेटर म्हाका दिसता 8-10 दीस पयलीं बरोवन दवरलेले कळ्ळें. आनी कन्सर्न करून बाकीच्या लोकांनी फोन मारलो. एक बरें दिसता की लोक आमकां फोन मारतात आनी लोक आमकां विचारतात की लोकांक काँग्रेसी बद्दल आवड आहा, लोकांक काँग्रेसी बद्दल आपुलकी आहा. हो जो आमची काँग्रेस पार्टी आहा तीच फुडें व्हरोंक शकता, तोच आवाज करूंक शकता. आनी तो आवाज एक एक्टिविशनसून गोंयच्या लोकांसून येता. हे एक बरी गजाल आसा. म्हणून हांवें तो टायम काडलो आनी आमच्या पार्टीनूय टायम काडलो. पार्टी प्रेसिडेंटान दिले, युरी आलेमान दिले. आतां तुमी सांगा पळया त्या प्रश्नाचेर जो 39A आहलो हो कमिशनाचे आहलो न्हू, तेजेर तूं आन्सर कर. हांकां असेंब्लीन आन्सरां करपाक नाका. जे कितें आहा तेजेर उत्तर दिवपाक नाका. उत्तरां दुसरीच. तितून आतां नवें आमचो युरी आलेमान क्वेश्चन केल्लो कळ्ळें, एल्टनान केलो, मागीर बाकीचे पार्टी विन्सी वेसन केलो, हे गिरीश बोरकारान केलो. हे आतांचे न्यू लिडर्स न्हू ते. तुमी तेंच्या कडेन अरे तुरे म्हणून उलयतले. तुमी तेंच्या कडेन हे उलयतले, चुकले जाल्यार तुमी तेंचे खंय तरी चुकले जाल्यार तुमी ते एक्सेप्ट करप. म्हणजे तुमी 4-5 लिडर जाले म्हणून तुमकां दिसले असले लिडर आतां खंय खंय थोडे जावन बदल्याक आनी फुडें इलेक्शनाक खंय बसतले तेजो अर्थ आसा न्हू. जो कोण लिडर आसता पळय तेणी बाकीच्या लिडरां कडेन आपली एक लिडरशीप क्वॉलिटी उत्पन्न करपाची. पण ते जायना आनी ते बीजेपीन केन्ना जावचें ना. कारण आयज पळयला की आयचो हो आतां 14 वर्सां काडटात. कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी. कितले युथांनी सांगले वोट मारा, हे मारा, ते मारा, आमी तुमकां हे ते दितले, स्किमी सोडून दिया. कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी. काय लिडर वाड्याचे हाडटात तुमी बाकीच्या स्टेटांनी तशे. खंय तरी तांकां
खंय तरी ते घुसपाल्यात खंयचे तरी काडाप आनी तांकां कितें तरी दाखोवन दिवप आनी त्या खातीर हो प्रश्न हे दिला ते ह्या खातीर असेंब्ली चलतली लिडर्स येतले वयतले पण जो आमी आमच्या डेमोक्रेसीचे मंदीर म्हणटा पळय तर ही भाशा उपकारना आनी विश्वविद्यान अशें करूंक ना आं विश्वविद्यान करूंक ना काँग्रेसीन आहलो जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टरूय जातलो आहलो तो चीफ मिनिस्टराक हे करता पळय कित्याक तो आयडियोलॉजी घेवन वचूंक ना तो एक चीफ मिनिस्टराच्या कॅडराचो लिडर तो पण आयज तेची हालत कितें जाल्या पळय ताका बळी का बकरा म्हणटा करतात काय आनी कितें करतात काय तो खुश करपाक आयज म्हापशा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान मिटींग आसली आनी तो तेंचो प्रेसिडेंट नवीन कितले जातींनी म्हणपाचें यूथ अरे यूथ दिलो आनी तुका गोंयान तुका निवडून दिले मरे युथांनी कितले लिडर तयार केले तुवें कितले गोंयान लिडर तयार केले तूं यूथ बीजेपीन दिलो यूथ तुका यूथ म्हणून आमीच दिल्लो मरे तुका कोणी निवडून हाडला बीजेपीन हाडलो पयलीं निवडून तुका पॉलिटिक्सान कोणी हाडलो आतां तूं तुज्या घरानूच फूट घातल्या मरे थोडे काँग्रेसीन आहा तुजे आनी तुजे येनात आनी तूं काँग्रेसीक जा विचारताय म्हणजे हेचो क्रेडिबल आनी प्रामाणीकपणा ही खंयच्यान शिकपाक जाय काँग्रेसी कडल्यान शिकपाक जाय कळ्ळें आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की हे जे अशे लोक वयतात पळय थंय वयतात आनी ते कितें शिकतात बीजेपी कडल्यान कितें शिकतात हां फक्त हिंदुत्व म्हटलें म्हणजे जायना जाता हां शिवाजीचे आमी म्हटल्यार तेचे गूण घेवपाक जाय न्हू हिंदुत्व म्हटलें हिंदुत्वाच्या पुराणांतले शिकून तुमी गूण घेवपाक जाय कळ्ळें राजा महाराजांनी पयलीं कितें बरें केलां तें वाचा मातशें तें घेवपाक जाय बेश्टेच वयर म्हटल्यार म्हणून जायना सो विश्वजीत राणेन हें अशें करप न्हू तुवें जेन्ना बीजेपीन गेला पळय तेन्ना तुवें घरान सुद्दां तुज्या फूट घातलेल्या राजकारणा खातीर हां जो मनीस घरान फूट घालता ते आनी फुडें कितें सव करतलो हां तुवें 2-3 तालुके तुवें हे तुवें गोवा जिखूंक ना थंय कळ्ळें हे समजून घे आनी ते करपाक हे बीजेपी ताका फुडें काडटात मागीर तेजो कंट्रोल वयता खंय तरी कंट्रोलान तो कित्याक कंट्रोल वयता काय तेजो स्विच खंय गेला तो खबर ना कळ्ळें तेज्या पयलीं पर्रीकरान तेजो कंट्रोल खंय कितें आहा पळय तेजें सोदून काडलेलें कळ्ळें मिरामार कांड बी तुमकां खबर आसतलें तें कळ्ळें खुबशे कोण उलोवंक विसरोंक ना कळ्ळें तेन्ना तेणी कंट्रोल तेजे कडेन दवरलेलो तो कळ्ळें आमी विसरूना कळ्ळें सो हांव म्हणटा की तेणी आतां तरी सुदारपाचो कळ्ळें आनी बॅक टू काँग्रेसीचे जे तुजे बालकडो आसा पळय खंय दवरला बी जाल्यार ते पिवचे कळ्ळें आनी बीजेपीचो जो डोस आहा पळय तो तुका माल पडटा खंय तरी हां तुवें आनी तुज्या फॅमिलीन जे तुज्या फादर श्री प्रताप सिंग राणे जेका खरें हें आसा तेचे मान दवरपाक तरी तुवें मातशें कितें तरी सुदारणा करची कारण हो तूं जर बीजेपीन असो घळमळत रावलो आपल्याक चीफ मिनिस्टर करतलो आनी तुका जे कटपुटी कशें नाचयतात पळय बळीका बकरा जाता पळय तितून तूं सावध रावपाचो अशें म्हाका दिसता तेणीच न्हू सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय कारण तुमी जर गोंयाक सव करतले गोंयचे जर बरें चिंततले जाल्यार फुडली पिढी जर तुमकां पळोवन जर येतली जाल्यार तुमी आयडल जावचे करचे सगळ्याच लिडरांनी करचे अशें म्हाका दिसता तुम्ही म्हटले आता तो हे जो भाड्याचो हे म्हणत काँग्रेसान गेला आणि तुम्ही त्याला इतलो प्रेसय केला तो काँग्रेसान आसतना सो म्हटल्यार भाड्याची वस्त न्ही वयता पळय ती परत ओनरा कडेन येता सो तुमचो असो फ्युचराक प्लॅन हा विश्वजिताक फक्त काँग्रेसान घेवपाचो कसो कित्याक तुमी प्रेस केला तेका तो काँग्रेसान आसतना इतलो बरो आहलो आनी आतां तेका कितें कोडू घातले आनी आतां तुमकां दिसना कोडू आनी काँग्रेसीन तो मिनिस्टर तेन्ना दिसना कशें काम करतालो अशें तुमी कॉन्ट्रोवर्शियल तेणी केन्ना केला हेल्थ मिनिस्टर तेच्या कडेन आसले तेन्ना तेणी तशें केलां उलयला डॉक्टरा कडेन ही भाशा उलयला तेणी उलोवंक ना म्हणून तुमकां सांगता की भुरगो जसो तयार जाता आनी जशी संगत तेका दुसरी मेळटा घरान बरो शिकता आनी जशी संगत दुसरी मेळटा आनी तेन्ना तो पिड्यार जाता कळ्ळें तसो तो पिड्यार जाल्लो आसा हांव तेका प्रेस करना हांव प्रेस करता काँग्रेसीन आसतना हांव आतां तेका प्रेस करिना हांव तेका उगडास करून दिता बाबा तूं थंय कसो आहलो आनी हांगा कसो जालें तो तूं हे कर तुज्या घरानूच तुवें दोन तुकडे केल्ले आसा तुजे पार्टेचे कळ्ळें म्हाका तें म्हणपाचें आहा हांव फुडें घेतलो ना घेतलो ती गजाल वेगळी आनी म्हाका दिसना आमी पयलींच राहुल गांधीन 2019 जेन्ना हें जालां तेन्ना राहुल गांधीन सांगलां की हे कोण गेल्यात पळय तांकां आमी परत घेवचे ना हे आनी ते फुडें 2017 आमी 2017 गेला तो बरोबर 17 गेला 19 राहुल गांधीन
पब्लिकली सांगला आणि आमच्यांनी नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान त्यांना गिरीश चोडणकर हो प्रेसिडेंट हाडलो आणि आमी स्वता हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाडलो तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें रेजोल्युशन घेवन सांगलें की हे जे कोण आहात गेल्यात पळय तांकां परत घेवचे ना म्हणून आनी तेच्या उपरांत 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें आमी तांकां कोणाक घेवना कळ्ळें आनी हे जे आतां परत गेल्या पळय आमी तशें सेम रेजोल्युशन घेवन हे करतले आमकां असलें कित्याक जाय बीजेपी तो डिफेक्टर भी नहीं यानी सोडना आम्ही काँग्रेस मध्ये इज नॉट अ डिफेक्टर काँग्रेस इश्यूज आम्ही डिफेक्टरान सोडला म्हणजे एकूच जालें मरे घर सोडून गेलो हां ही लेफ्ट आणि वेंट तो केन्ना गेला तो तिने सरकार जावच्या पयलीं त्याच दिसा गेला he मरे. resigned. He resigned and re-elected. कित्याक पयलो जर ताका डिफेक्टर इतले सगळे मेळले जाल्यार तो वयतलो आसलो तेच सांगलें न्हू ताका जे पर्रीकरान बालकडो दिले त्या दिसा म्हणजे तुमकां खबर आहा तांकां फक्त 13 सीट मेळले त्याच्या उपरांत सरकार फॉर्म करून जालें एका एक सीट हांगा थंय कितें जाय म्हणून ताका रेजिग्नेशन त्याच दिसा रेजिग्नेशन दिलां न्हू तेणी सेम डे जेन्ना असेंब्ली आहा पळय तेन्ना सेम डे रेजिग्नेशन जालें तेणी त्या असेंब्लीन जालें मागीर दिवंक जालें आपलें स्पश्टीकरण दिवंक जालें म्हणजे रेजिग्नेशन दिलें म्हणून गेलो तुका काँग्रेसीचेर निवडून हाडलो न्हू ते. ताणें स्पश्टीकरण दिल्लें स्पश्टीकरण हे पण तेजे सही करून दिग्विजय असलो. सिंग आणि ते करूंक ना. फाल्यां ते करूंक ना म्हणून सरकार करूंक ना ते रिजन आहा ती आतां रिजन आहा ती कितें ती कळटा न्हू दिग्विजयान करूंक ना काय कोणी करूंक ना ती कळटा न्हू हेंचे शुभ एजेंडा हेंचो आसलो न्हू बीजेपीचो सरकार जाय नाजाल्यार थंय वच म्हणून आतां 2022 निवडून येयले हे 10 MLA कित्याक घेतले तेंच्यांनी हां तेंच्यार तुमी करप्शन दिगंबर कामत ताचेर व्हडलें करप्शन आसलें न्हू ताका घेवन आज मिनिस्टर केलो तुमी हां तांकां तो प्रश्न विचारा न्हू आमी करूं ना आमी तांकां वच म्हणून सांगूं ना आमी रेजोल्युशन खंय घेवंक ना आमचे वयल्यान लिडरांनी केसी घातलेले आहा मायकल लोबो जो म्हणटालो आपूण पयलीं पासून काँग्रेस म्हणून तुजी खंय कितें आयडियोलॉजी आतां हे अशे जे स्पायस तयार केल्ले असतात मायकल लोबो म्हणा जयेश साळगांवकर म्हणा दिगंबर कामत हे सगळे विश्वजीत बी हे सगळे स्पाय करून सोडतात थंय पूण तुमीच घेतलो तो मायकल लोबोला घेतलो पळय काँग्रेस ना काँग्रेसीन न्हू काँग्रेसीन सगळ्यांक साथ दिवन घेतात आतां ते जर डिफेक्टर जाता ते जर चोरीपणा करता ताका तूं आनी हांव आडोवंक शकना न्हू तेंच्यांनी लोकांनी तांकां काँग्रेस म्हणून निवडून दिलो सो दे हॅव टू रिजायन आनी गो तेन्ना आमी मानता न्हू लोकांचे मॅन्डेट आमचे काँग्रेस सोडून दी लोकांचे मॅन्डेट कित्याक लोकांनी मॅन्डेट दिले न्हू तेचे मायकल लोबोचे स्टेटमेंटूच पळया न्हू तेन्ना आपूण काँग्रेस आनी सोडचो ना म्हणून सांगतालो तो जॉयन जालो म्हणजे तेंची छुपा अजेंडा कशें आसता तेची तुमकां सो आतांय पाया म्हणटा तुमच्या पार्टीन दामू नायकानूच सांगला न्हू आमी सरकारचो घटक न्हू आमी संघटना चलयता सरकार चलयना म्हणटा अशें तो. म्हणटा तुमी म्हटले न्हू मायकल लोबो बी सगळे स्पाय करून तुमच्या पार्टीन सोडले बीजेपी हय, अजुनूय पार्टीन आसा स्पाय काय म्हणटा काय आमच्या पाटे हा. ना ना तेंच्या पाटे ना आमच्या पाटेन ना आमचे कितें आसा आमचो व्हडलो समुद्र कोण कोण येता बुटकी डुबकी मारता आमची जी आयडियोलॉजी आमचे जे कार्यकर्ते आहा पळय ते थंयसरूच आसा कोण खंयचो ब्लॉक प्रेसिडेंट गेला सांगा तुमी हे 10 जाण गेल्या कितले ब्लॉक प्रेसिडेंट कितले कार्यकर्ते घेवन गेले ते हां सांगा तुमी कार्यकर्ते थंयसरूच आहा कार्यकर्ते बळाचेरूच आमी पार्टी आमची चालू आहा 3 जाण आतां आमचे MLA आहा ते 3 जाण हांकां 33 आमकां तांकां नाका करतात तांकां आन्सरां दिवपाक हांकां जायना जे सिनियर लिडर्स आहा पळय निवडून येयले आनी आमचे 3 MLA कोण गेल्यार न्यू फेस कळ्ळें न्यू फेस ते तांकां फेस करपाक तांकां जायना